देन हाऊ यूल गो अहेड, तुमी आतां हाचे फुडली स्टेज कितें घेतली बाबा हाची इम्प्रुवमेंट किंवा ट्रिटमेंट म्हणा किंवा मॅनेजमेंट, आय विल बी पुट इन बेटर वर्ड्स. ट्रिटमेंट तसो पळोवपाक गेल्यार अमकेच वखद मोबायल एडिक्शना खातीर अजून मेरेन ना. बरोबर. तशें पळोवपाक गेल्यार सोऱ्या खातीर आसा किंवा ड्रग्सा खातीर आसा, पण अजून मोबायल एडिक्शनाक अमकेच वखद आयलें ना. तरी सुद्दां आमी एडिक्शनाचो जो ट्रिटमेंट करता तोच ह्या मोबायल एडिक्शनाचोय करूं येता. तातूंत 2 भाग आसता. एक एक्यूट फेज म्हणजे पयल्या एक 7 दिसाचो ट्रिटमेंट, जेन्ना ती वस्त आमी त्या मनशा पासून पयस करतात. बरोबर. आतां सडनली पयस जाले बरोबर त्या मनशाक जरी मोबायलान शारिरीक बदल तितले ना तरी मानसीक खूब जाता. बरोबर. जसो तो मनीस इरिटेटेड जाता, रोखडोच रागार जावपाक शकता, एग्रेसिव्ह जाता, लक्ष लागना, अस्वस्थ जाता, ताका न्हीद पडना एक वेळा, ताजे तेच मनान घुंवत रावता. सो हे सगळे सिम्पटम्स पयल्या 7 दिसान खूब दिश्टी पडटा. हो जर 7 दीस आमचे जाले जाल्यार हळू हळू मनीस तो पूर्ववत आपल्या परिस्थितीन येवपा लागता. पूण जर तेन्ना परत ताजे कडेन मोबायल दियत जाल्यार परत तीच परिस्थिती जावपाक शकता. म्हणटकीर जाता ती मेंटेनन्स फेज. आतां तातूंत कितें करचें तर तातूंत ताजो टायम रेग्युलेट करपाचो किंवा ताणें कितलो वेळ वापरपाचे. आनी जशें हर एडिक्शनान प्रत्येक एडिक्शनान पयले म्हयनो एडिक्शनाचो हातूंत रिलॅप्स जावपाचे चान्सीस खूब आसता. जशें आमी एडमीट करता पेशंटाक आनी पेशंटाची घरची सांगता की घरा वचून ताणें परत पिवपा सुरू केलें. कारण पयल्या म्हयन्यान ती क्रेविंग जी आसता, आस जी आसता ती खूबच आसता, खूबच स्ट्रॉंग आसता. आमी फाल्यां एक च्या सोडपाचो सुद्दां निर्णय घेतलो जाल्यार पयल्या म्हयन्या भितर आमची सगळी तकली दुखपाचें सगळें सुरू जातलें आनी ती परत परत जाय दिसपाची प्रक्रिया सुरू जातली. पयलो वर्स जें आसा त्या वर्सा भितर जर तो रावूंक शकता त्या वस्तू पासून पयस किंवा लिमिटेड जाल्यार रिकवरी चान्सीस आर मच बेटर. सो ट्रिटमेंट एज सच हाजेर सद्या अजून येवंक ना. हाजेर आमी जे करूं शकता ते एक तर प्रिवेंशन म्हणजे आमी सांबाळपाचें किंवा लिमिटेड यूज. सो जाता तितले आमी एडिक्शना पासून पयस रावपाचेंच करूं शकता.